करूच हांव 86 वर्सां म्हाका. तेन्ना आमी पळय शेत रोयताले तेन्ना आमी सर्त रोयताले, हातीनय खणटाले कुदळीन खण्णी काडटाले शेताची आनी ते कुदळीन खण्णी काडून आमी शेतां रोयताले पुरतेच टायमार. ते आयज बसून थंयच करताले. पूण ह्या 10 वर्सांक आमची वाट लागल्या. कोणूच त्या शेताची इक्वायरी करना काय ना. आमी खणलें कितें केलें जाल्यार भितून उदीक येता आनी बुडटा. पंचायत मंडळ काय करना. पंचायत कांय करना. आमदाराक सांगलें तरी आमदारान कांयच एक्शन घेवना. आमची बाबा ते बांद कितें आहा पळय ते सारकें करूंक आमचे कडेन जायना, आमचे कडेन पयशे ना, आमी हाडून खावपाचे. त्या शेतान आमी सरदार शेत रोयताले, उपरांत ती नडणी काडून बिडून ते सगळें पिकयताले, भात हाडटाले आनी त्या भातानसून आमी आमकां जाय ते खावन भुरग्या बाळाक वयर काडून सुबेज भातां थंय आमी विकताले हांगासर दलारांक. आनी आमचे चोडणेचे भात कितलेशेच ट्रक वयताले भायर, व्हड्यांनी व्हरताले तेन्ना मेर्शे, कालापुरा ह्या गांवांनी आमचे सप्लाय जाताले भात चोडणेचें. पूण आख्खे खाजान चोडणेचें म्हणटा ते शेती आनी आमी आहा तितले चोडणेकार आदले आसले ते शेतकार. आतां भुरगे कितें जाल्यार आनी ते भुरगे तरी मातशें लक्ष घेयना तितून. लक्ष घेयना म्हणटले जाल्यार ही प्रॉब्लेम. तुमचे आणि तुम्ही अजून शेती करता. अजून शेती करता आमी. आता पयलीं कितले येता आनी आतां कितले पीक येता. आतां पिकूंक आमकां रोखूच मेळना न्हू. आतां ते शेतान रोंप्यां लायताले, मिरची लायताले, डबल पीक काडटाले भाताचें. सदार काडटाले आनी मागीर वांयगणां कळ्ळे काडटाले पीक आमी गुडयांनी उदीक काडून लातांनी. आनी अशें करून आमी करता. एकदां एका अर्दान मेळ बांदतालो हांव आनी एका अर्दान हांव रावतालो गुडग्यांनी उदीक वयर उडतालो आनी अशें करून आमी वांयगण पिकयताले. त्या वयर रोंप्यां लायताले, मिरची लायताले, कितें करताले, कणगां लायताले आनी अशें करून आमी जियेताले शेतान. एक खंयच्या भागांतली शेती सांगता. तोंडान खंयच्या वाठारांनी. ही बोगतावड्या. बघता बोगतावड्या हांव बोगतोडचो पूण हें भावठाणा. आता जे सरकारान काय स्किमी काडल्या आनी कितें शेता खातीर काडल्या तेचे तुमी यूज करना, लाभ घेना. घेवन कितें करपाचें. शेत बुडटा तें कोण पळयतलो. आमची कमिटी आसता कितें पळयता उदीक बुडटा कितें करता. पूण कोण एक्शन घेयना शेताचें. तुमी पळयतले आतां तोंडान केन्ना व्हिडियो करता जाल्यार तोंडान पळय कोणूच शेत रोयना आतां. कित्याक शेत रोयना आनी तें बुडयता. आमी आतां एक 50-60 हजार मोडून देशपेश करून हांवें शेत रोयलें तर वखदां आमचें पीक काडच्या वखदार तें बुडोवन उडयतात. कोणाची जबाबदारी कोण घेयना. कमिटी काडल्यार कमिटी ओगी रावता आनी त्या शेतान आतां पळयतले तूं जाल्यार झाडां व्हडले वृक्ष जाल्या आनी ते वृक्ष आतां कातून वयचे जाल्यार फॉरेस्ट म्हणटा स्वता पडायची. ओके बरें थँक्यू. मागीर कितें करपाचें आमी. इतलें तेन्ना बारकिल्ले आमी पूण आतां आमकां कोण आदार ना. तेन्ना जबाबदारी आसली. वरिश्ठ कोण आहा आमचे कमिटीची जबाबदारी आसली, कॉमिजाची जबाबदारी आसली, सरकाराची जबाबदारी आसली. आतां तरी एक खावटें पडलें बांदाक त्या जाल्यार 24 तास जावचे कडेन आमी पेट्रोमास पेटोवन पेट्रोमार रातचे लायटी नासल्यो त्या टायमार. पेट्रोमास पेटोवन ती गुळी हाडप चिकोल भायलो आनी तें बांद करप आनी तें खावटें पुराप. आमी अशें रावप मेली पुरूंक ना जाल्यार अशें रावप आनी हेचेर चिकोल घेवप आनी बांदप. कितें जालें सकाळीं दुसरे लोकांचें फ्रूट लायिल्लें सगळें पिड्या जाता. अशें करून आमी तें कट करताले तेन्ना. पूण आतां तें कट करतले जाल्यार आमकां आदार ना. आमी करता कट आनी तें थंय बुडयता. शेतान उदीक येता आनी बुडटा.